प्रत्येक फावटी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना विरोधकांक कितें तरी इशू जाय आसता आनी त्या खातीर अशा पद्दतीचे इशू ते परत परत काडीत आसता. ताका सांगता दाबोली ह्या विशयाचेर आतां आनीक इलेक्शन जावचें ना म्हणून तो म्हाका दिसता दक्षिण गोंयचो जो खासदार थंय गेला पळय न्ही तो ते प्रत्येक फावटी भाज्या भायर येता आनी आपलो पॉलिटिकल स्टंट आपली वेटेज वाडोवपा खातीर कितेंय स्टेटमेंट करता. पार्लमेंट हावजाच्या भायर रावता न्ही पार्लमेंट हावज हे सगळ्या खातीर एक पवित्र मंदीर आसा ताजो बरो उपयोग जो आसा पळय तेणी करचो. अशा पद्दतीचे पॉलिटिकल आपली मायलेज वाडोवपा खातीर स्टेटमेंट करचे न्ही. हांव क्लियर कट सांगता दाबोली जो आसा पळय न्ही हो बंद जावचो ना. ओके आमी ते आत्ताच्या घडीक 450 crores ऑफ रुपीज आमी फ्लायओव्हरचेर स्पेंड करता आनी फाटल्या 5 वर्सांक 300-400 कोटी रुपया डायरेक्टली एअरपोर्टाचेर स्पेंड केल्या. इतके मोठ्या प्रमाणात जेन्ना मिनिस्ट्री त्या एअरपोर्टाचेर सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री स्वता पयशे स्पेंड केल्या उपरांत तो काडून नेवीक दिवपा खातीर न्ही एअरपोर्ट हो नेवी आनी पब्लीक ह्या दोनांय खातीर परमनंटली चालू उरतलो. ताच्या खातीर जे राजकारण करता तेंच्यांनी हे बंद करचें हे एश्युरन्स हे स्वता राजनाथ सिंगांनी दिल्लें आसा आनी मोपा एअरपोर्ट जावच्या पयलीं एक कॅबिनेट डिसिजन आसा. ओके कंटिन्युअसली हो एअरपोर्ट आमी केन्नाच बंद करचे ना. ड्युएल एअरपोर्ट गोवा स्टेटीत चालू उरतले. हांव परत एकदा सांगता की खंयच्याच पद्दतीन हो एअरपोर्ट बंद जावचो ना. त्या खातीर राजकारण करपी आनी सगळ्यांनी जे स्टेटमेंट करपी थोड्या जाणांक कांयच काम ना दिल्ली बसून बी तेच काम करीत आसा तेंच्यांनी हे बंद जीएमआर प्रेशर घालता म्हणटा ती गजाल कशी परत सांगता आमी वी आर कन्सर्न विथ अबाउट अवर स्टेट जीएमआर प्रेशर मोविनान म्हटला की जीएमआर ऐक हांगा सरकार निर्णय घेता आनी सरकार निर्णय घेता आसतना कोणाच्या दबावा सकयलचेर येवन डिसिजन घेयना आनी गोंय सरकाराक आनी केंद्र सरकाराक दोनूय एअरपोर्ट जे आहा पळय न्ही ते चालू उरलेले जाय एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव सांगता. सीएम तुमची एचओडीची मिटींग आशिल्ली आयच्या एचओडीच्या मिटिंगेंतल्यान पुराय रिव्ह्यू ओके जे सेंट्रल बजेट जाला ताजेरूय बी आमचें बजेट प्रिपेरेशन करपाचें आहा तेजेरूय बी वी आर ते इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज सॉल्व करपा खातीर आय हॅव अपॉइंटेड सम सेक्रेटरीज ऑल्सो तेंच्यांनी लिंक इश्यूज जे आसता पळय न्ही फॉर एग्जाम्पल PWDक मागीर उदक लागता सिवरेज लागता हाजे इशू अशे सेक्रेटरीची बी टीम काडून इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज सॉल्व करपा खातीर एक तेंची एक तयार केला. वेगवेगळे सेक्रेटरी हेड करतले. म्हाका दिसता सगळें स्मूथ फंक्शनींग जावपा खातीर ह्यो गजाली. कसिनोचेर इश्यू जाल्लो आसत